हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर आंबडेच्या सगळ्या लोकांनी इलेक्शन बॉयकॉट करपाचें ठरयल्लें। म्हाका याद आसा हांगा खूब जाण मनीस आसा। हांव तेन्ना इलेक्शनाच्या एक 15 दीस पयलीं चलून ह्या गांवांत आयलां। याद आसा मरे तुमकां? चलून गांवांत आयलां। म्हाका म्हणटाले ते चलून वचनाका, तुमचे लोक फातर मारतले। म्हजेर कोण्या लोकांनी फातर मारले ना। वयल्यान आमकां गांवांतली म्हाका आडसरां काडून दिली। तांकां हांवें उतर दिलें की इलेक्शन जातकीर 30 दिसां भितर आमी रस्त्याचें काम चालू करता म्हणून। आनी इलेक्शनाक तांणी बॉयकॉट फाटल्यान घेतलो, वोटींग केलें आनी 30 दिसां भितर आमी रस्त्याचें काम चालू केलें। हांगा येवन नाल्ल फोडलो आनी आज हो रस्तो ह्या गांवांत जाल्लो तुमकां पळोवपाक मेळटा। सारकें? आतां रस्तो केल्लो तो कितें फॅक्टरी घालपा खातीर न्ही, फॅक्टरी घालपा खातीर केल्लो। तुमची मागणी आशिल्ली की गांवांत आमकां रस्तोच ना, कोणी आकांत आयलो जाल्यार। आतां हांगा एक डिस्टिलरी येता, गांवकारांचो ताका पूर्ण विरोध आसा आनी माड मारपा खातीरय गांवकारांचो विरोध आसा। कित्याक माड मारप म्हणजे आमी आतां पळय शांतादुर्गेक पयर जात्रा जाली, जितल्यो बायलो थंय वताल्यो त्यो शांतादुर्गेची वोट भरता आसतना 5 नाल्ल दिवन वोटी भरता। खंय कितें सत्कार केलो जाल्यार श्रीफळ दिवन सत्कार करतात। अशा वातावरणात ज्या श्रीफळाचो आमी सगळे जाण उपयोग करतात तो श्रीफळ दिवपी माड हो मुळा सकट मारपाचें। म्हणजे हांगा पळयल्यार आमकां दुख्ख दिसता ज्या पद्दतीन माड मारल्या पळय आनी मारून थोडे उडयल्या। जर डिस्टिलरी कोणाकी घालपाची आसा जाल्यार सांग्या इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, सांग्या गांवकारांक जर नाका गांवाच्या विरोधात वचून इंडस्ट्रियल इस्टेटीक जाय जाल्यार घालची। ह्या गांवांत ही डिस्टिलरी घालची न्ही अशें गांवकारांचें पूर्णपणे मत आनी म्हाका दिसता सरकारान जो अमेंडमेंट केला तो अमेंडमेंट आमी विधानसभेत सगळ्यांनी एकठांय जावन आवाज उठयल्लो। आमी वोटिंगय करपा लायिल्लें। वोटिंगाच्या विरोधात कळ्ळें कोण बरोबर आसा आनी कोण बरोबर ना तें। वोटिंग जावन आमी बॉयकॉट केलें। तुमी सत्तेच्या हाजेर आधाराचेर तुमी हो अमेंडमेंट पास करतात तें आमकां मान्य ना म्हणून आमी सगळे आमदार जे पळय विरोधात आशिल्ले आनी जे आज हांगा आयिल्ले आसात आनी सगळ्यांनी विरोध केलो आनी उठून भायर सरून गेले। म्हाका दिसता आतां तरी सरकारान बुद्ध शिकची आनी सरकाराक जाग येवची आनी हो अमेंडमेंट तांणी फाटल्यान घेवचो अशें म्हाका दिसता। कारण हिंदूचो सरकार म्हणटा पळय ही बीजेपी हें गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडिल्लें आहा। हांगाच्या आमदाराची लज खरी। तो म्हणटा तो थोडे माड आहा थोडे माड आहा। आज हांगा पळयलें जाल्यार दिसता की हे व्हडले माडाचे भाट आनी हे सगळे माडाचे भाट कापपाक हो फुडें सरिल्लो आहा। कोण खंयचो जैन म्हणटा ताका हाडून सांगे विकूंक सोदता। म्हाका दिसता हे आमदाराक पयलीं हांगा धडो शिकोवपाची गरज आहा आनी आमदाराकूच न्ही हाजे फुडें हे बीजेपीच्या सरकाराक हो जो माडाचो अमेंडमेंट हाडला हो जर अमेंडमेंट फाटल्यान काडना जाल्यार गोंयांत सिवील डिजओबिडियन्स सुरवात करपाची गरज आहा। लोकांनी इलेक्ट्रिसिटी बिलां फारीक करप ना, उदकाची बिलां फारीक करप ना अशें आमी सुरवात करूंक ना। ना जाल्यार गोंय आनी गोंयकारपण हे 1 वर्सान विकून उडोवपाचें आहा आनी ताजे खातीर आमी सगळ्या गांवांनी वतले। फुडलें आमचें टार्गेट आसतलो राजेंद्र हल्लेकार जो डिफॉरेस्टेशन मिनिस्टर जाला। आमी नेक्स्ट वतले पेडण्या। पेडण्याच्या देवांक मागतले, पेडण्याच्या लोकां कडेन मागतले की बाबा गोंयकारपण राखपा खातीर सगळ्यांचो एकवट जावन दी आनी सगळ्यांचो एकवट जाल्यारूच गोंयकारपण उरता। ना जाल्यार हो बीजेपीचो सरकार गोंयकारपण आनी गोंयाक विकूंक उठल्या तें कशें तरी आडावपाची गरज आहा।